गोंयच्या अनुसूचित जाती आनी जमातींक सरकारी योजनेचो लाव मेळोवन दिवपाक काम करात। तशेंच स्वयंपूर्ण मित्रांचो कामाचो रिकॉर्ड दवरात। ह्या शिवाय गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांक स्वयंपूर्ण करपा खातीर फुडाकार घेयात, अशी सुचोवणी दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कार्यावळीचे दुसऱ्या पावड्याचे उक्तावण काल तांच्या हस्तुकी व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान जाले। ह्या वेळार ताणे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान सरपंच, पंच, स्वयंपूर्ण मित्र तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांकडेन उलोवप केलें। मूळ गोंयकार आसा हो घरापासून वंचित उरचो न्ही। आयजूय बी म्हणजे आमी पळयता की 14 तारखेक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती आमी मनयतले। तांच्या जयंतीच्या निमित्तान आमी म्हणटा की आमच्या गोंयांतलो एकूय आमचो एससी आनी एससी भाव हो ताका पक्के घर आसचें, त्या घरा शिवाय तो उरचो न्ही। ताच्या घरांतल्यो सगळ्यो सूख सुविधा आमी पावच्यो। आमी तांची जयंती जेन्ना मनयता तेन्ना खरो म्हणजे मूळ उद्देश जो आसा ह्यो 100% स्किम्स ह्यो तेंच्या पर्यंत इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय आसत। जाल्यार आमी हे फावटी सोदून म्हणजे आमी ह्या 8 दिसाचो टार्गेट आमच्या एकूय ग्रामपंचायतींतलो एससी भाव भयण ही तिका 100% इम्प्लिमेंट जाला काय ना हो आमी टार्गेट दवरचो। आमकां तशें जर पळयत जाल्यार गांवांतल्या आतां हाज्या फुडें 2 पद्दतीन जशें म्हटलां 100% प्रत्येक गोंयकाराक आमची स्कीम मेळपाक जाय, एकटोय स्किमी पासून वंचित उरपाक जायना। ताज्या खातीर एक तर सगळ्यांनी काम करचें आनी दुसरें जें आसा एक खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी आमच्या गांवांतल्या लोकांक आयडेंटिफाय करून एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशीकल्चर, डेरी कल्चर किंवा स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट करतले।